भाटपाळ काणकोण वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एकल्याक मरण आयिल्लेशें कळटा। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान आयतारा राती कडेन दोगां मदीं झगडे जाल्ले खंय। हातूंत पैंगीणच्या संतोष येवणकाराक मरण आयलें। पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। आमी आज आसात भाटपाळ काणकोण हांगा एक इन्सिडंट घडला आनी ह्या इन्सिडंटा भितर दोग जाणां मदीं एक फायट घडला आनी ते इंटरनल रायवलिटी आशिल्ल्या कारणान एक जो संतोष रिवणकर हेका मरण येयला। आमी पळयतात ही गाडी जावन आसा, ही जी गाडी आसा पडलेली तो संतोष रिवणकराचो भावजो आशिल्लो सचिन रिवणकर। तेणें आमकां अशी म्हायती दिल्या की ही गाडी आसा रोहन नायक हेजी आसा आनी तो आपणाल्या भावा बरोबर झगडलेलो। दुसरी गाडी आमी पळयता ही आसा, ही गाडी जावन आसा ही डिओ जावन आसा जो जाका मरण येयला संतोष रिवणकर हेजी गाडी आसा। म्हायती अशी मेळ्ळी की हे दोगांय मदीं झटपट जाली आनी ह्या झटपटी भितर संतोशानय हेचेर रोहनाचेर एटॅक केलो आनी रोहनानय संतोशार एटॅक केलो। जेन्ना रोहनान संतोशाक दुखून उडयलो असो गळो धरून अशें सचिन म्हणटा तेन्ना संतोष रिवणकर हेका मरण येयलें। पार्श्वभूमी आमी पळयत जाल्यार जो लोकल पंच आसा पंचायतीचो पंच आसा जो सतीश पैंगीणकर हेणें आमकां सांगलें की एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलतालें पैंगीण आनी ते इलिगल कन्स्ट्रक्शना वयल्यान जो मयत जो आसा रिवणकर तेणें कंप्लेन दिल्ली त्या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आनी तेजो जो फ्रेंड आसा हो जो रोहन आसा अशी आमकां पार्श्वभूमी मेळटा ह्या हेजी आनी ते तितूंतल्यान हो जो प्रकार आसा तो ओवरऑल घडला। जेन्ना काणकोण पुलीस ह्या टोटल घटनेचो पूर्ण तपास करता।